बागा आणि हडफड्या वाठारांतल्या 2 आस्थापनांच्या एलईडी बोर्डांचेर देशविरोधी घोषणा बरयल्ल्या दिशिल्ल्यान थळाव्या लोकांनी खर तिडक उक्तायली। तशेंच ह्या आस्थापनांच्या धन्या आड पुलिशेंत कागाळ लेगीत दाखल केल्ली। त्या प्रकारा उपरांत ह्या संदर्भात फुडाऱ्यांच्यो वेगवेगळ्यो प्रतिक्रिया मुखार आयल्या। बागा आणि हडफडे वाठारांत मंगळारा राती बरोच बोवाळ जालो। मेळिल्ल्या म्हायती प्रमाण ह्या दोनूय वाठारांतल्यान 2 आस्थापनांच्या एलईडी बोर्डांचेर देशविरोधी घोषणा बरयल्ल्या दिशिल्ल्यान थळावे बरेच चाळावले। ह्या घडणुकेची म्हायती मेळ्ळ्या उपरांत कलांगूट आणि हंजुणा पुलिसांनी संबंधीत दुकानां चलोवपी सगळ्या व्यक्तींक ताब्यात घेतले आणि एलईडी बोर्ड बंद केले। तशेंच ह्या प्रकरणा संदर्भात एफआयआर लेगीत नोंद केली। त्या उपरांत ह्या घडणुकेक बरीच वाचा फुटली आणि हो मुद्दो वाडत गेलो। तशेंच सरकाराचे आमदार विरोधी पक्ष फुडाऱ्यांच्यो लेगीत आरत्यो परत्यो प्रतिक्रिया येवपाक लागल्यो। ह्या प्रकरणा फाटलो मूळ कारणीभूत कोण हो लोकां मदीं झगडी पेटोवपाक एक स्टंट आसा काय गोंयांत हेर विशय चल्ला ताचे वयल्यान दिशाभूल करपाचो मुखेल हेत आसा अशें कांय लोक उलोवपाक लागले। आपूण बिगर गोंयकारांच्या मतांचेर निबून ना। आपूण 3 वेळार आमदार जाला तो फक्त गोंयकारांच्या मतां खातीर। आरजीपीच्या पोगो संकल्पनेक आपलो तेंको आसा। सारको अभ्यास करून मनोजान विधानां करची अशें प्रत्युत्तर गोवा फॉरवर्डाचो मुखेली विजय सरदेसायान दिला। आरजीपीचो मुखेली मनोज परबान केल्ल्या स्टेटमेंटाचेर विजय सरदेसाय उलयतालो। राज्यांतल्या कांय आमदारांनी वोट बँक तयार करपा खातीर बिगर गोंयकारांच्यो बस्त्यो निर्माण केल्यात। फकत भाजपाकूच सत्तेंतल्यान भायर काडपा खातीर आमी युती करची अशें कांय जाणांक दिसता जाल्यार तें आमकां मान्य ना। पोगो ना जाल्यार आमी युती करचे ना अशें विधान आरजीपीच्या मनोज परबान केल्ले। ताका आतां गोवा फॉरवर्डाचो मुखेली विजय सरदेसायान जाप दिली। सगळे पक्ष बिगर गोंयकारांच्या मतांचेर आदारून आसतात अशें कांय ना, पूण बिगर गोंयकारांच्या मतांचेर आपूण निबून ना। आरजीपीच्या पोगो संकल्पनेक आपूण तेंको दिता, पूण मनोज परबान बरो अभ्यास करून विधानां करची अशें प्रत्युत्तर विजय सरदेसायान मनोजाक दिलें। गोंयांत खून मारामारी चोरयो ह्या सारकिल्ल्या घडणुकांनी वाड जायत आसा अशी एक धक्कादायक घडणूक बुधवारा मांद्रेच्या वयल्या वाड्यार घडली। जमनीच्या वादांतल्यान मांद्रेचो थळावो उमाकांत खोत हाचो अनवळख्यांनी खून केल्ल्याचो दुबाव आसा। ताच्या घरच्यांनी असो दुबाव उक्तायला। मेळिल्ल्या म्हायती प्रमाण उमाकांताची मांद्रे वाठारांत जमीन आशिल्ली, पूण ताची जमीन भाटकारान ताका विश्वासात घेयनासतना भायल्या लोकांक विकिल्ली। ह्या जमनीचेर दोंगर कापणी सुरू आशिल्ले। ह्या विशीं ताणें दर फावटी टीसीपी कार्यालयांत कागाळ लेगीत केल्ली, मात ताच्या कागाळीचेर कोणेच लक्ष दिवंक ना। बुधवारा जेन्ना उमाकांत परतून दोंगर कापणीच्या सुवातेर गेलो तेन्ना कांय अनवळख्या कामगारांनी ताका बरोच बडोवन सकयल रस्त्यार हाडून उडयलो। उपरांत गंभीर जखमी जाल्ले उमाकांताक हॉस्पिटलांत व्हरता आसतना ताका दुर्दैवी मरण आयलें। त्या विशीं ताच्या घरच्यांनी पुलीस स्टेशनांत कागाळ केलेली आसा। पुलिसांनी गुन्यांव नोंद करून कांय कामगारांक ताब्यांत लेगीत घेतला। कन्नड साहित्य परिशदेचो अध्यक्ष सिद्धण्णा मेटी आणि मनोज परबा मदीं गैर सुरू आसा। कांय दीस जाले दोगूय एकमेकांचेर आरोप प्रत्यारोप करीत आसा। गोंयांत येवन आमकां 100 वर्सां जाल्यात, आमकां आरजीपीची तिकेट दिता काय असो प्रश्न सिद्धण्णान मनोज परबाक केला। तशेंच म्हादय विशीं आमी मनोजा वांगडा रावपाक तयार आसा अशेंय सिद्धण्णा म्हणटा। आमकां भाव मानता जाल्यार आमचे जागे धंदे नोकऱ्यो कित्याक चोरल्यो असो प्रश्न विचारीत मनोज परबान सिद्धण्णा मेटींक मंगळारा घेतिल्ल्या पत्रकार परिशदेत बरोच उजरावन काडिल्लो। त्या फाटभुंयेर सिद्धण्णा मेटी उलयल्लो आसा। गोंयांत 50 वर्सां मायज रावल्या, फकत तांकांच वेंचणूक लडोवपाक मेळटा जाल्यार आमच्यांतले कांय जाणांक गोंयांत येवन 100 वर्सां जाल्लीं आसा, देखून आमकां आरजीपीची तिकेट दिता काय म्हणून सिद्धण्णान मनोजाक प्रश्न केलेलो आसा। आमकां तिकेट दिता जाल्यार आमी मनोजा बरोबर वांगडा रावतले। मनोज मुख्यमंत्री सुद्दां जावपाक शकता अशेंय उलोवप सिद्धण्णा मेटीन केला। गरिबां वांगडाच राजकारण करूं नाकात अशें आव्हान जें आसा तें सिद्धण्णा मेटी हाणें मनोज परबाक केला। कोणी जर भायल्यान गोंयांत सोरो हाडून विकता जाल्यार तशें करचें न्हय। कोणी भायल्यान गोंयांत सोरो हाडचो न्हय आणि गोंयचो सोरो जो आसा तो बेकायदेशीरपणान भायर धाडचो न्हय। बेकायदेशीर सोऱ्याची तस्करी वा डुप्लिकेट परवाने वापरून सोऱ्याचो वेवसाय करतल्यांचेर कडक कारवाय करतले अशी शिटकावणी मुखेलमंत्री दोतोर प्रमोद सावंतान दिली। मंगळारा उसगांव हांगासर धरिल्ल्या बेकायदेशीर सोऱ्याच्या फाटभुंयेर मुखेलमंत्री दोतोर प्रमोद सावंत उलयतालो। बेकायदेशीर सोऱ्याची तस्करी करप ना तांचेर कारवाय जातली अशें मुखेलमंत्री दोतोर प्रमोद सावंतान सांगला। कोणी भायल्यान गोंयांत सोरो हाडटा आणि गोंयचो सोरो जर बेकायदेशीरपणान भायर धाडटा जाल्यार तांचेर कारवाय जातली। बेकायदेशीर सोऱ्याची तस्करी खपोवन घेवचे ना। डुप्लिकेट परवानो वापरून सोऱ्याचो वेवसाय करतल्यांचेर कडक कारवाय करतले अशें मुखेलमंत्री दोतोर प्रमोद सावंतान सांगला। मंगळारा उसगांव हांगासर जो सोरो धरिल्लो त्या फाटभुंयेर मुख्यमंत्री उलयतालो।
देशात सध्या वोट चोरीचो विशय बरोच गाजता. काँग्रेसीच्या राहुल गांधीन वोट चोरीचेर पुराय एक विश्लेषण करून पोस्टमॉर्टम केलो. वेंचणूक आयोगान लोकशाय उणी करून पुरायपणान तडजोड केल्या, तशेंच हत्या केल्या लोकशायेची. हरियाणात ब्राझील मॉडेलान मतदान केल्ल्याचे नजरेक आयिल्ल्यान वेंचणूक आयोगाच्या अपयशाचेर विजय सरदेसायान लेगीत खर टिका करत लोकशाय धोक्यात आशिल्ल्याचे नजरेक हाडून दिला आनी अशें ताणें म्हटिल्लें आसा विजय सरदेसायान लेगीत की लोकशाय धोक्यात आसा. देशात सध्या वोट चोरीचो विशय जो आसा तो बरोच गाजता. काँग्रेसीचो फुडारी राहुल गांधीन वोट चोरीचेर पुराय एक विश्लेषण म्हटल्यार पोस्टमॉर्टम करून हे सगळे फुडाराक हाडला. वेंचणूक आयोगान लोकशाय उणी करून पुरायपणान तडजोड केल्या, तशेंच हत्या केल्या लोकशायेची अशें तो म्हणटा. हरियाणात ब्राझील मॉडेलान मतदान केल्ल्याचे नजरेक हाडिल्ल्यान वेंचणूक आयोगाच्या अपयशाचेर विजय सरदेसायान लेगीत खर टिकाय केल्या. लोकशाय धोक्यात आशिल्ल्याचे हे हाडून दिलेले आसा अशें तांचें म्हणणें आसा. म्हाळशी कुर्टी वाठारांतल्या थळाव्यांक बेगीनूच बरे दीस पळोवपाक मेळटले. हांगा यो वच करपा खातीर आशिल्ल्या एकमेव लोखणाच्या पुलाच्या दुरुस्तीचें काम सध्या पंचायतीन हातांत घेतलां. ह्या 25 मीटर लोखणाच्या पुलाची सामकीच अवतिकाय जाल्ल्यान थळाव्यांक तशेंच हायस्कुलाक वचपी जे विद्यार्थी आशिल्ले तांकां खूब त्रास जाताले यो वच करपाक. देखून पंच निळखंठ नायक हाणें उदका स्रोत खात्याच्या सहकार्यान ह्या कामाक सध्या सुरवात केलेली आसा. बेगीनूच पुलाची दुरुस्ती जातली अशें पंच निळखंठ नायक हाणें सांगिल्लें आसा. म्हाळशी कुर्टी हांगा आतां बेगीनूच हो पूल जावपाचो आसा. लोखणाचो पूल हो लोखणाचो पूल तेची खूब अवतिकाय जालेली, ताका लागून थळाव्यांक खूब त्रास जाताले. तशेंच शाळेंतले जे विद्यार्थी आशिल्ले तांकां खूब त्रास जाताले शाळेंत यो वच करपाक. तशेंच यो वच करपाक एकमेव लोखणाच्या ह्या पुलाच्या दुरुस्तीचें काम सध्या पंचायतीन हातीन घेतिल्लें आसा. हो एकमेव पूल आशिल्लो. ह्या 25 मीटर लोखणाच्या पुलाची सामकीच अवतिकाय जाल्ली, ताका लागून थळाव्यांनी तशेंच हायस्कुलाक वचपी विद्यार्थ्यांक खंत पडिल्ली. देखून हो आतां पूल बेगीनूच सुरवात करतले. सरकारान म्हजें घर ही येवजण सामान्य लोकांक मतीन दवरून तयार केलेली आसा. मात कांय राजकीय फुडारी धर्माच्या नांवा खाला गोंयच्या लोकां मदीं फूट घालपाचो यत्न करतात. आमी खंयच्याच धर्मा आड नात. म्हजें घर ह्या येवजणेचो लाव जो आसा तो सगळ्या धर्माच्या लोकांक घेवपाक मेळटलो अशें मुखेलमंत्री दोतोर प्रमोद सावंतान म्हटलें. मडगांव रवींद्र भवनांत जाल्ल्या म्हजें घर कार्यावळीत मुख्यमंत्री दोतोर प्रमोद सावंत उलयतालो. कांय जाण बेश्टे धर्माच्या नांवान राजकारण करता अशें मुखेलमंत्री दोतोर प्रमोद सावंतान म्हटलें. सरकारान म्हजें घर ही येवजण सामान्य लोकांक मतींत दवरून तयार केलेली आसा. मात कांय राजकीय फुडारी आसा जे धर्माच्या नांवा खाला राजकारण करता आनी गोंयच्या लोकां मदीं फूट घालपाचो यत्न करता अशें मुखेलमंत्री दोतोर प्रमोद सावंतान अशें म्हटलें. आमी खंयच्याच धर्मा आड येनात. म्हजें घर जें आसा ह्या येवजणेचो लाव सगळ्या धर्माच्या लोकांक खातीर आसा अशें मुखेलमंत्री दोतोर प्रमोद सावंतान म्हटलें. मडगांव रवींद्र भवन हांगासर जाल्ल्या म्हजें घर कार्यावळीत मुख्यमंत्री उलयतालो. गोंयांत चोरयेच्या घडणुकांनी भर पडत आसा. म्हापशा हालींच एका दोतोराचो बंगलो फोडपाच्या घडणुके उपरांत आतां फातोर्डा वाठारांत चोरांनी बंगलो फोडिल्ल्याची घडणूक मुखार आयला. चोरांनी कागाळदाराच्या घरांत प्रवेश केलो आनी मुखेल गेटीचें कुलूप जें आसा तें फोडलें आनी तो भितून सरलो. चोरांनी 2 LPG सिलिंडर तशेंच 50,000 रुपया आनी 8 लाखाच्या भांगराच्या वस्तींचेर हात साफ केलो. ह्या संदर्भात पुलिसांनी FIR नोंद केल्या. तशेंच चोरांचो सोद घेवप चालू आसा. फाटींत म्हापशा हांगा दोतोराचो बंगलो फोडिल्ल्या उपरांत ही दुसरी घडणूक जी आसा ती फातोर्डा हांगासर घडिल्ली आसा. कागाळदाराच्या घरांत ह्या चोरांनी प्रवेश केलो. गेटीचे मेन जे कुलूप आशिल्ले ते तेंच्यांनी फोडले आनी चोरांनी LPG सिलिंडर चोरलो. म्हटल्यार पळया की चोरांक LPG सिलिंडर व्हरपाक लेगीत तांकां फाटीं फुडें जालें ना. इतलो जड सिलिंडर तांच्यांनी व्हेलो. तशेंच 8 लाखाची भांगराच्या वस्तींचेर तेंच्यांनी हात घातलो. ह्या संदर्भात पुलिसांनी FIR नोंद केल्या आसा आनी चोरांचो सोद चालू आसा. खण खातें जानेवारी 2026 10 आयर्न ओर डंपाचो लिलाव करतले अशें खण खात्याचो संचालक नारायण गाड हाणें सांगलें. 10 आयर्न ओर डंपाचो लिलाव करतले. हातूंतले 9 डंप दक्षिण गोंयांत आसा जाल्यार ह्या फावट सविस्तर प्रकल्प अहवाल सक्तीचो केलेलो आसा अशें संचालक गाड हाणें सांगलें. आतां मेरेन खनिज ब्लॉक लिलाव केल्ल्यात तातूंतले दिवचल, शिरगांव, आडवलपाल आनी कुडणेचे मेळून अशे 5 ब्लॉक कार्यरत आसा अशें गाड हाणें सांगलें.
येता त्या जिल्लो पंचायत वेंचणुकेत मयां येवपी दोनूय जिल्लो पंचायत मतदारसंघात काँग्रेसीचे उमेदवार उबे करतले अशें मयेक गट काँग्रेसीन जाहीर केला। मयेक गट काँग्रेसीन बुधवारा दिवचले घेतिल्ले पत्रकार परिशदेत ही घोशणा केली। मये मतदारसंघात काँग्रेस सक्रिय जाला आनी नेटान कामाक लागला। जिल्लो पंचायत वेंचणुके वांगडा 2027 जावपी विधानसभा वेंचणुकेची तयारी चालू आसा अशें गट काँग्रेसीन सांगलें। येता ते जिल्लो पंचायत वेंचणुकेत मयां येवपी दोनूय जिल्लो पंचायत मतदारसंघात काँग्रेसीचे उमेदवार उबे करतले अशें मये गट काँग्रेसीन सध्या जाहीर केला। मये गट काँग्रेसीन बुधवारा दिवचले घेतिल्ल्या पत्रकार परिशदेत ही माहिती दिली। मडगांव रवींद्र भवनांतले नव्यान दुरुस्त केल्ले ब्लॅक बॉक्स आणि पाय तियात्रीस सभाघराचे उक्तावण मुखेलमंत्री दोतर प्रमोद सावंतांच्या हस्तुकी जाले। ह्या वेळार कला आणि संस्कृती मंत्री रमेश तवडकर तशेंच मडगांवचे आमदार तशेंच PWD मंत्री दिगंबर कामत आणि हेर अधिकारी हजर आशिल्ले। रवींद्र भवनाच्या दुरुस्ते खातीर लागीं 2 कोटी रुपया खर्च केल्या। तशेंच रवींद्र भवनांतल्या एनेक्स इमारतीचे नूतनीकरणाचे कामूय हातांत घेतलां। हे काम बेगीनूच पुराय जातले अशें मुखेलमंत्री दोतर प्रमोद सावंतान सांगलें। मडगांव रवींद्र भवनांतले नव्यानूच दुरुस्त केल्ले ब्लॅक बॉक्स आणि पाय तियात्रीस ह्या सभाघराचे उक्तावण मुखेलमंत्री दोतर प्रमोद सावंत हांच्या हस्तुकी जाल्लेलें आसा। ह्या वेळार कला संस्कृती मंत्री रमेश तवडकर तशेंच मडगांवचे आमदार आणि मंत्री दिगंबर कामत हजर आशिल्ले ह्या उक्तावणा वेळार। रवींद्र भवनाच्या दुरुस्ती खातीर 2 कोटी सुमार खर्च केलेले आसा। म्हाळशी कुर्टी वाठारांतल्या थळाव्यांक बेगीनूच बरे दीस पळोवपाक मेळटले। हांगा यो वच करप्यां खातीर एकमेव असो लोखणाचो जो पूल आशिल्लो ताचे दुरुस्ती काम सध्या हातांत घेतिल्लें आसा। ह्या 25 मीटर लोखणाच्या पुलाची सामकी चवथिकाय जाल्ली। स्कुलाक वचपी विद्यार्थ्यांक तशेंच लोकांक हांगासर यो वच करपाक त्रास जातले। ताका लागून पंच निळखंड नायक हाणें बेगिनांतले बेगीन एक बरें पावल उखलो ह्या लोकांक खातीर हो पूल मेळचो ह्या खातीर संघर्श करून आतां उदका स्रोत खात्याच्या सहकार्यान ह्या कामाक सुरवात केलेली आसा। बेगीनूच पुलाची दुरुस्ती करतले अशें पंच निळखंड नायक हाणें सांगलें। सध्या बिहार जावपी वेंचणुके खातीर वेगवेगळे फुडारी बिहारात हाजेरी लायत आसा। ताका लागून बिहार जावपी वेंचणुकेच्या फाटभुंयेर रक्षा मंत्री राजनाथ सिंग हाणें लेगीत काँग्रेसीचेर बरेच फार पेटयले। नितीश कुमार सरकारान बिहारा खातीर केल्ल्या वावराक लागून बिहारात NDA सरकार परतून येतले हातूंत कांयच दुबाव ना असो दावो लेगीत संरक्षण मंत्री राजनाथ सिंग हाणें केलो। ताणें ह्या वेळार बिहार वेंचणुकेच्या फाटभुंयेर उलयता आसतना रक्षा मंत्री राजनाथ सिंग हाणें काँग्रेसीचेर टिका करत परतून एकदा NDA सरकार बिहारात येतलो अशी खात्री उक्तायली। पाच नोव्हेंबर हो कार्तिक पौर्णिमेचो एक पवित्र दीस आशिल्ल्या कारणान लाखांनी लोक जे आसा ते गंगेत किंवा पवित्र नदीत न्हावपा खातीर किंवा लागसरच्या घाटांनी गर्दी करतात। प्रयागराजांतल्या संगमसावन वाराणसी आणि पटना मेरेन लाखांनी भक्त गंगा स्नान करपाक भायर सरले। ताका लागून ही जी तुमी येरादारीची घशमुड्डी पळयता बिहाराची राजधानी पटना हांगासर पळोवपाक मेळ्ळी। व्हडा संख्येन एक घशमुड्डी हांगासर जाल्ली पळोवपाक मेळ्ळी। फाटल्या दिसांनी कुंभमेळाक जो महाकुंभमेळ जाल्लो त्या वेळार प्रयागराज हांगासर वचपाक उत्तर प्रदेशात जशी गर्दी जाल्ली तशीच एकदा आतां परतून एक फावट ही गर्दी गंगा स्नान करपा खातीर भाविकांची जाल्ली पळोवपाक मेळ्ळी। बिहारची राजधानी पटना हांगासर ही व्हडा संख्येन येरादारीची घशमुड्डी पळोवपाक मेळ्ळी कारण की कार्तिक पौर्णिमे खातीर व्हडा संख्येन लोक जे आसा ते प्रयागराज किंवा हेर गंगेत स्नान करपा खातीर भायर सरिल्ले।
गंगा स्नान करपाक हरिद्वार हांगासर लाखांनी भक्तांची गर्दी उसळून आयली। कार्तिक पौर्णिमेच्या शुभ मुहूर्ताचेर हरिद्वाराची हर की पौरी ही जी आसा हांगासर गंगा स्नान जाता। लोक भोवसंख्येन हांगासर गंगा स्नान करपाक येता। कुंभमेळाक लेगीत हांगासर भरपूर गर्दी जाता, कारण कुंभमेळाचो एक हो पावन स्थळ आसा। उत्तराखंडातले हरिद्वार हांगासर ही हर की पौडी गंगा स्नान जे करपाक हांगासर लोक येतात। कार्तिक पौर्णिमेच्या शुभ मुहूर्ताचेर परतून एक फावट ह्या हर की पौरी हरिद्वार हांगासर भाविकांनी व्हडा प्रमाणात गर्दी केली। कार्तिक पौर्णिमेच्या शुभ मुहूर्ताचेर कुंभमेळा सारखे स्वरूप ह्या कार्तिकी पौर्णिमे वेळार जे गंगा स्नान करपाक आयिल्ले अशें पळोवपाक मेळ्ळें। त्याच बरोबर गंगा आरतीक लेगीत लोकांनी भाविकांनी हांगासर हाजेरी लायली आनी ताचो आस्वाद घेतलो। दिल्लीचें प्रदूषण सध्या दिसान दीस वाडत आसा। राष्ट्रीय राजधानी दिल्ली हांगासर सामके दाट धुके आनी विखारी हवा सध्या पसरिल्ली आसा। ताका लागून दिल्लीकारांक सध्या श्वास घेवपाक नाकिनव जालेले आसा। दर्जीची स्थिती जी आसा, ह्या हवेचो दर्जो आसा तो खूब वायट श्रेणीच्या सकयल पाविल्लो आसा। AQI जो आसता तो सामको धोक्याच्या रेशेच्या सकयल गेलेलो आसा। ताका लागून परिस्थिती जी आसा दिल्लीत ती सामकी चिंतेची आसा। फाटल्या कांय दिसां सावन दिल्लीत बऱ्या प्रमाणात सामके व्हडा प्रमाणात हे प्रदूषण जाल्ले पळोवपाक मेळटा। एका सायडीन दिल्ली आतां हळू थंडी पडपाक सुरवात जालेली आसा। ताका लागून दाट धुके आनी दुसऱ्या वाटेन हे प्रदूषण, ताका लागून धुके खंयचे प्रदूषण खंयचे हे कळपाक हांगासर मार्ग ना। सकाळी फुडें जाल्यार येरादारी करतलो जाल्यार समोरचे सामके अदृश्य किंवा धुकट अशें दिश्टी पडटा। हांगासर सकाळी लोक जे पासय किंवा आपल्या कामाक जेन्ना भायर सरता तांकां त्या धुक्याचो सामोरो करचो पडटा। मथुरा हांगासर चालू आशिल्ल्या ब्रजराज ह्या महोत्सवात मथुराची खासदार म्हटल्यार हेमा मालिनी जी आसा ती मथुरेची खासदार आसा। तिणें सुंदर असो नृत्य केलो आनी ह्या ब्रजराज ह्या महोत्सवात तिणें वांटो घेतलो। सुंदर अशें नृत्य करून हेमा मालिनी जिणें खूब हिंदी चित्रपटांनी काम केलेलें आसा, सध्या ती मथुरेची खासदार लेगीत आसा। तिणें यशोदा आनी कृष्णाचेर आदारीत नृत्य सादर केलो आनी तिच्या ह्या खाशेल्या नृत्याच्या सादरीकरणान प्रेक्षक मंत्रमुग्ध जाले। तिच्या मनभुलोवपी अभिनयांतल्यान पुराय वातावरण जें आसा तें भक्तीन अशें भरिल्लें पळोवपाक मेळ्ळें। अशें भक्तिमय अशें नाट्य तिणें लोकां मुखार सादर केलें। नाट्य आनी नृत्य आशिल्लें। यशोदा आनी बालकृष्ण हांच्या कथेंचेर आधारीत हे नाट्य तशेंच नृत्य आशिल्लें। हे मनभुलोवपी खेळांचें प्रदर्शन करून तिणें माचयेर श्रीकृष्ण आनी यशोदे मायेचें नृत्य सादर केलें आनी लोकांचें मन जिखलें। हेमा मालिनीच्या ह्या नृत्याचो दर एक हावभाव आनी ताल मनभुलोवपी आशिल्लो। दिल्लींतल्या राकबगंज साहिब गुरुद्वारात गुरू नानक जयंती निमतान भक्तांनी व्हडा संख्येन गर्दी केल्ली। सीख लोकां खातीर गुरुद्वाराक एक ऐतिहासीक आनी धार्मीक म्हत्व आसा। ह्या जन्मदिसा निमतान खाशेल्यो प्रार्थना आनी सुवाळे जाल्ले आसा। भक्ती आनी अध्यात्म आनी भरिल्ल्या वातावरणात श्रद्धांजली आनी नमन करपा खातीर भक्त व्हडा प्रमाणात गुरुद्वारात भरिल्ले आनी थंय प्रार्थना करपाक आयले आनी गुरू नानक जयंती व्हडा दबाज्यान मनयली। जम्मू काश्मीरातल्या गुलमार्गाची ही सोबीत देंगणां आनी मनमोहक नजाऱ्याक लागून कोणूय हांगासर भेट दिवपाक प्रोत्साहीत जातलो किंवा ताची इच्छा जातली। हालींच गुलमार्गात पडिल्ल्या झेलाक लागून पुराय वाठार थवो आनी अद्भुत नगरीत असो रुपांतरीत जालेलो आसा। एक मनभुलोवपी अशें हे वातावरण किंवा दृश्य जम्मू काश्मीरात पळोवपाक मेळटा। गुलमार्ग हांगासरले हे दृश्य आसा। दोंगर कशे झेलांच्या चादरीत धापिल्ले अशें दिसता। हे दृश्य इतलें सोबीत आसा की फिल्मांतलो एक सीन कसो हो भासपाक लागला। हे भारतात न्हयच कशें दिसता, खंय तरी भायर बर्फाळ ठिकाणचे हे एक बरो सुंदर वाठार कशें दृश्य सध्या जम्मू काश्मीरातले हे गुलमार्ग हांगासर तयार जालेले आसा।
राज्यात पर्यटन हंगामाक सुरवात जाल्या दर्यादेगांचेर पर्यटकांची मोठ्या संख्येन गर्दी पळोवपाक मेळटा। दर्यादेगेर तैनात आशिल्ल्या पुलिसांनी आनी IRBच्या कर्मचाऱ्यांनी पर्यटकांक त्रास दिवपी लोकां आड खर कारवाय करची तशेंच लोकांनी पुलीस हेल्पलायन कडेन कागाळ करची अशें आवाहन आमदार मायकल लोबोन केलां। तशेंच ह्या विशीं आपूण मुख्यमंत्री दोतोर प्रमोद सावंता कडेन चर्चा करतलो अशेंय ताणें म्हटलां। गोंयांत सध्या पर्यटन हंगामाक सुरवात जालेली आसा। ह्या फाटभुंयेर पर्यटकांक त्रास दिवप्यांचेर कारवाय करची तशेंच तांकां त्रास दिवचे न्हय अशें कलंगूटचो आमदार मायकल लोबोन सांगला। IRBच्या कर्मचाऱ्यांनी पर्यटकांक त्रास दिवपी लोकां आड कारवाय करची अशें आवाहन मायकल लोबोन केलां। सोमारा सांजेर जे सारमानस फेरी धक्क्याचेर एक कार बुडपाची घडणूक घडिल्ली। ह्या घडणुकेंत जिवीत हानी जावंक ना, मात फाटल्या कांय वर्सांत घडिल्ल्या घडणुकांच्यो जर यादी ताज्यो आसात ताका लागून 2 वर्सां पयलीं फेरीबोटींत घालता आसतना एक कार सरळ न्हंयेत बुडिल्ली। ह्या घडणुकेंत कार चालकाक मरण आयिल्लें। 15 वर्सां पयलीं ह्या फेरी धक्क्या कडेन फेरीबोट बुडून एका प्रवाशाक जीव वगडावचो पडिल्लो। परतून सोमारा कार बुडपाची ही घडणूक घडिल्ल्यान थळाव्यांनी भिरांत उक्तायला। अपघात नियंत्रणांत हाडपाक सारमानस फेरी धक्क्याचेर उपाय येवजण करात अशी मागणी थळाव्यांनी केलेली आसा। दिवचले बाजारात 2 कडे पायपलायनीचे काम हातान घेतिल्ल्यान सप्तकी बाजाराच्या दिसा गोंधळ निर्माण जालो। पायपलायनींतल्यान ही लागिल्ली लिकेज बंद करपा खातीर हे काम हातान घेतिल्ले। भर बाजारात 2 कडेन पायपलायनीचे काम चालू आशिल्ल्या कारणान बाजाराच्या दिसा गोंधळ निर्माण जालो अशें दृश्य दिवचल हांगासर घडले। दिवचले बाजारात 2 कडे पायपलायनीचे काम चालू आशिल्ल्यान सप्तकी बाजाराचेर हाचो परिणाम दिसून आयलो। बाजारात 2 कडे पायपलायनीचे काम हातान घेतिल्ल्यान सप्तकी बाजाराच्या दिसा गोंधळ निर्माण जालो। पर्तगाळ मंडळांतल्या प्रभू रामाच्या मुर्तीचें अनावरण करपा खातीर 28 नोव्हेंबराक प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी गोंयांत येतले अशी माहिती मुखेलमंत्री दोतोर प्रमोद सावंतान दिली। तशेंच जिल्हा पंचायतीच्या वेंचणुकेच्या तयारीचो आढावो घेतिल्ल्याचें मुख्यमंत्र्यान सांगलें। मंगळारा भाजपा कार्यालयांत जाल्ले कोर कमिटीच्या बसके उपरांत मुख्यमंत्री उलयतालो। काणकोण हांगासर पर्तगाळ मठांत प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जे आसा ते 28 नोव्हेंबराक येवपाचे आसात अशी खात्री जी आसा ती मुखेलमंत्री दोतोर प्रमोद सावंतान दिलेली आसा। तशेंच जिल्हा पंचायतीच्या वेंचणुकेच्या तयारीचो आढावो घेतिल्ल्याचें मुख्यमंत्र्यान ह्या वेळार सांगलें। भाजपा कार्यालयांत जाल्ले कोर कमिटीच्या बसके उपरांत तांणी अशी ही माहिती दिली। बावीसावी सिनियर नॅशनल सॉफ्ट टेनिस चॅम्पियनशीप श्रीनगरात जाली। जम्मू काश्मीरातल्या खेळा मोग्यां खातीर एक अभिमानाची ही गजाल आशिल्ली। जम्मू काश्मीर हौशी स्पोर्ट टेनिस असोसिएशन आणि स्पोर्ट्स कावन्सिल हांच्या सहकार्यान आयोजीत केल्ले ह्या सर्तींत देशभरातल्या खेळगड्यांनी वांटो घेतलो। ह्या नॅशनल सॉफ्ट टेनिस चॅम्पियनशिपाक लागून थळाव्या प्रतिभेक राष्ट्रीय पावंड्याचेर आपली तांक दाखोवपाची एक संद मेळ्ळी।